फाटल्या सुमार 2 वर्सांच्यान पिळगांवच्या न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार वाडटात खंय। हाच्या पयलीं रातच्या वेळार चोरयां रेंव काडटाले, मात आतां दिसा उजवाडे हो वेवसाय चलता। व्हडा प्रमाणात रेंव काडटात, देखून न्हंयच्या धडांचें धूप जाता। शेतां भाटाय संकश्टात आयल्यात। हे विशीं संबंधीत यंत्रणांक कळोवन लेगीत कोणूच कानामनार घेना अशी थळाव्याची खंत आसा। वॉर्ड नंबर 6 बागवाडा पिळगांव हांगासर पयलीं कितें जातालें जाणां, रातच्या टायमाक हे सोदीत येवन रेंव काडटाले। जे हांगा स्थानीक लोक आहा तांकां खूब त्रास जाताले, तेन्ना ते एकामेकाक सगळे फोन करताले। रातच्या टायमाक लोक धांवून येताले, पूण ते न्हू पळटाले, रावनासले हांगा। 1-5 अशी होडी आसतालीच तांची। आमी मागीर हांगासर तलाट्याक हाडून दाखयलो, तलाटी येयलो, तलाट्यान मागीर सांगलें आमी कितें तरी करता अशें म्हणून सांगलें, पूण आजून पर्यंत हांगासर कांयच एक्शन कोणी घेतलेली ना। आनी असो झोन आसा, ही जी रेंव काडटा पळय न्हू, हे कडेक जी तांची हांगासर जी व्हडली धडा आसलेली ती सगळी कोसळून गेल्ली आसा। जर अशीच रेंव काडीत रावले जाल्यार केन्ना तरी हे सगळे कोसळटले। तेंची हांगासर माड कितें लायिल्लें आसा, ते बाबडे हांगासर तेजे आपले कितें तरी पोट भरताले। पूण जर हेजेर कोणी कांयच केलें ना जाल्यार हे फुडें तरी खूब हानिकारक जातलें अशें म्हाका दिसता। म्हणजे हेचो टोटल इफेक्ट सबंद बागवाड्याक जातलो। सबंद बागवाड्याक जाता। आणि न्हंय अशीर आसा न्हू हांगासर ती किरून बी ना, अशीर आसा। आता दिसाची दिवपाक लागली। आता रातचे येताले तर आतां दिसाचे बिंदास येता ते, तांकां भंय असो कोणाचोच ना। तुजी आमी कंप्लेंट दिवन पयली, आमी पंचायतीसून आमी कलेक्टराक बी तांकां तेन्ना लेटरां सुद्दां पावयल्ली आसा। मागीर सुरेश चोडणकर आमचे स्थानीक हांगासरले, तेंचे तर भरपूर त्रास घेता। कसली चौकाची कसली कामां असली काय ते फुडें आसतात। हेजेर म्हणून आता तुजी मागणी कितें आहा सरकारा कडेन? हेजेर कोणी तरी एक्शन घेवन तांकां बंद करपाचें। आता ही 2 वर्सां अदीक जाले ते येता, तांकां भेटणून पयलें हें पळयलें, मागीर कंप्लेंट दिली, पंचायतीक दिली, मामलेदारान दिली, कलेक्टराक दिली, पुलिशेन दिली, पण नेवी एज्युकेशनाक पणजे सुद्दां ते पावयली, पूण तेजेर कांयच एक्शन ना। ते येयले म्हणटूक आमी पुलिशेक फोन केले काय ते पुलीस येता, पुलीस हांगा पावता म्हणसर ते वयता आनी मागीर परत पुलीस गेले तशें ते येता। कितें म्हणून ते आमकां कांयच कळना। आमी मागीर फुडें आनी हेंच करूंक ना तेजेर। हे आता रेंव काडप कितली वर्सां चालू? 2 वर्सां सुमार जालीं। आतां आयज ते बिंदास दिसाचे येवंक लागले, म्हणजे पावणे हाडलेल्या भशेन व्हडे घेवन येतात। हय, व्हडी 5-5 सुद्दां व्हडी येता। पूण तेजो कितें तुमकां परिणाम बी कितें आमचे जाता? परिणाम झाडां आमचे अशे कोसळ्ळे, ते सायडीन शेताचे बांद गेले, ते दोनूय बांद आहा ते सायडीन शेतां। हे आमची धडा आहा हांगासर हे गणपती घाट बुडय बांदलेलो तो कोसळ्ळो आमचो। म्हणजे रेंव काडटा तेकाच लागून। हय, पूण खंयसले अंदाज? ते खंयचे ते कांयच कळना न्हू। पुलीस कांयच एक्शन घेयना? पुलीस कांयच एक्शन घेयना। म्हणजे मामलेदाराक बी कळयल्ले? मामलेदाराक कळयले, परत कलेक्टराक सुद्दां लेटर दिले, म्हाजे कडेन कॉपी आहा सगळ्यो, जाय जाल्यार तुमकां दाखयता। तुमची मागणी कितें आहा? आमची मागणी आहा ती हे रेंव काडपाची बंद करपाची, कितें उसपावपाचें आहा तें कायदेशीर कितें तरी उसपा आनी ती धडा बांदा म्हणून। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।